कोंकणी मिरांडा हाऊस हे फिल्म गोंयांत बुधवारा 17 एप्रिलाक प्रदर्शित जाता। ह्या फिल्मात मिलिंद गुणाजी, सईदीप कामत, पल्लवी सुभाष, जॉन डिसिल्वा, प्रिन्स जॅकॉब, संजय तलवडकर, अवधूत सहकारी, संजीव प्रभू तशेंच माधवी देसाई सारकिल्ल्या कलाकारांनी काम केलां। राजेंद्र तालक हे ह्या फिल्माचे निर्माते आसात। अर्डेक्सवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तुका समर बांदोडकरांचें घर खंय आसा खबर आसा? Welcome to my house. कोंकणी film Miranda House now will be released in Goa on Wednesday 17th April. म्हणजे सदांच film release Friday जाता, but because of one big release and Wednesday is a holiday, the entire release program is changed to now Wednesday all over India. The Kalank movie release. So we have to also go along with that. So our movie will be released, first it was announced as 19th, now it will be released on Wednesday 17th April all over Goa. In Goa we are releasing in Inox Theatre Panji, Margaon, पुरवरी, सिने विशाल माडगांव, जी स्क्वेअर पणजी, के सरसरा वास्को, हिरा टॉकीज बिचोली, सिने नायगरा कुडचोरे, सिने पॅराडायज कुंकोळी, कार्निवल सिनेमा पोंडा आणि नंदी सिनेमा पेडणे ही सगळी नाव आमकां डिस्ट्रीब्युटरान दिला. इट इज रिलीज टू रजत डिस्ट्रीब्युटर. फिल्मा भितर लास्ट टाइम दे वर प्रेजेंट हियर मिलिंद गुणाजी, संकेत कामत, पल्लवी सुभाष, जॉन डिसिल्वा, प्रिन्स जॅकॉब, संजय तलवडकर, अवधूत सहकारी, संजीव प्रभू, माधवी देसाई हे सगळे जाण काम करतात. फिल्माचो एडिटर गोवन आसा वर्धन दायमोडकर, सिनेमॅटोग्राफरय गोवन आसा, दॅट इज सूरज कुराडे. फिल्म इज written, screenplay, story, direction by me, Rajendra Talak, music by Ashok Patki, sound, Oscar awardee Rasul Pukutti. This is my 7th film which will be released. Shitu, Alisha, Antarnath, Savli, this is bilingual, again Savria.co, bilingual, O Maria, Rainy Day, and now again bilingual, Miranda House. Konkani Goyan जातले and Marathi produced by Irish Production will be released entire Maharashtra around 51 theaters same time. तालक बाबान सांगिल्ले भशेन हांव तेगेलें पयलें हांवें तेजे बारा एक्टिंग केलोली ओ मारिया आनी हांव नोको तुमी जाणाय जाल्यार हें ओ मारिया कोंकणी पयली कोंकणी फिल्म 25 वीक गोंयांत चलपाक थिएटरांत आनी तेजी सिल्वर जुबली जालोली. सो तालक बाबा बारा तो काम करपाक उमेद भोगता. जेन्ना खंयच्याय एक हांव डायरेक्टरा बारा काम करता फिल्मांनी ते जाणा बरें दिसता, कित्याक जण एक डायरेक्टरा कडच्यान जायत शिकपाक मेळटा. आनी जेन्ना हें कोंकणी फिल्म रिलीज जाता, तें रिलीज जाता 17 एप्रील मिरांडा हाऊस, तेजो सगळे गोंयकारां कडेन विनंती थिएटरांत वचून मुद्दम हें मिरांडा हाऊस चोवपाक आनी कोंकणी फिल्माक तुमगेलो सदां सपोर्ट करपाक. कित्याक आतां हालीं तेंपांनी कोंकणी फिल्मां येवपाक लागले, हेज्या पयलीं येयनासलोली. हालीं पडमणे येताय आनी फिल्म येताय कित्याक तुमी चोवपी आहाय. फिल्म काडीत रावल जायना, चोवपी चड गरजेचे. सो सगल्यांक एक विनंती राजेंद्र तालक बाबाले हें मिरांडा हाऊस फिल्म चोवपाक. तालका वांगडा हें म्हजें तिसरें फिल्म हॅट्रीक. पयलें नॅशनल अवॉर्ड विनींग फिल्म अलिशा हातूंत हांव आसलो. दुसरें आसलें रेनी डे
दोनूय मराठी आणि कोंकणीतल्यान हांव आसलो आनी आतां हें तिसरें मिरांडा हावस हे ह्या म्हयन्याचे 17 तारखेर रिलीज जाता. आतां आमचे क्रिस्तांव भाव आसा तो वीक आमचो होली वीक आसता. सो त्या विकाक आमी जबरसो एंटरटेनमेंट पळयना. सो आमचे जे कॅथलीक भाव आहा ते म्हणटा आमकां चुकतलें काय ना, हें फिल्म तुमकां चुकचें ना कारण हें फिल्म 10 ते 15 दीस धरी थिएटरान चलतलें. सो ताकीद करपाची गरज ना. आमचो होली वीक जालो म्हणटच आमच्यांनी सगल्यांनी पळोवपाक जाता आनी हांव जाणा आमचे तियात्र पळोवपी ते आतां फिल्माय पळोवपाक सोदता आनी तुमकां लागून हें फिल्म बरें थिएटरांनी घातलां आवांतार वचून पळोवपाक. आतां तालक बाबाच्या फिल्मान म्हाका एक भाग घेवपाक बरें दिसता की ताजें परफेक्शन इन एवरीथींग सगळे वाटेन. ताजो DOP आसा तो पासून सुरेश कुराडे जो जाणें क्वीन, बॉडीगार्ड, बर्फी असली फिल्मां केली. सो खंयच्याय वाटेन कमी कांय ना. सावंड रुसल पुकटी जाणें ऑस्कर जिखलेले आसा. सो असले कलाकार आमच्या कोंकणी फिल्मांत येता हे आमच्या अर्द्याक एक बिल्लो. केन्ना उलो मार तांकां. दे आर ऑलवेज देर. दे आर सुपरस्टार एक्चुअली, पण दे आर ऑलवेज देर. एक मोख आमची कोंकणी सिनेमा मुखार व्हरचो आनी दॅट शूड बी सगळ्यांनी आमी एकठांय कोंकणी सिनेमा सदांच मुखार व्हरपाक जाय. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता कोंकणी फिल्म इतल्या थिएटरांनी लागता. कोंकणी फिल्मां लागतात पण 1-2 थिएटरांनी, पूण इतल्या थिएटरांनी बराबर फर्स्ट टायम आनी एक बरें पावल हें की सगळ्या कोणशां मेरेन पावपाक गोंयांत. सगळ्यांनी सारकी केल्यात. बरी थिएटर गोंयांत तयार जाल्यात. म्हणजे तूं पेडणे सारकेल्या वचून तुका आज 5.1 सावंड सिस्टमचे मेळटा. कुंकळे सारकेल्याक जाता. तुम्ही सावड्डे गेल्यार थंय जाला कळ्ळें. आनी थँक्स टू आयनॉक्स जाल्यात आमच्या आंतीक जाणटे भाव जाणी सगळी थिएटरी रिनोवेट केल्या. ताका लागून आज आमकां चान्स पडटा की एक बरोबर इतले थिएटरांनी लाव. पयलीं जायनाशिल्लें. पयलीं 1-2 थिएटर पडटाले मडगांव आनी पणजे. आतां 11 थिएटरान फर्स्ट टायम म्हजो फिल्म इतले थिएटरांनी गोंयांत लागता पयलीं म्हणजे.